आमगेले वाळी म्हणटवारी बरी तर नी वाळी बर जल्ल्या आता आमी हंतुलेक 4 वाळी कट्ट कोरनोरनु एक सिंपल रंदय कोरिया घरा भितर वचून सकडांक नमस्कार आमगेल षड्रसा कुकिंग चॅनलाक पूरा जनाक स्वागत। आता ये वाळीचे कसं करियेत म्हणा तळासाणी ಗೊತ್ತಸ್ ಕಿತ್ಕಿ ತುಮಕು ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನತಿಲ್ಲ ಅಂಕತ್ತೀರ ಆಮೇಲೆ एक ವಿಡಿಯೋ ಕೋರಿಯಾ ಅತಿಯಾನ್ ತುಲೇಕ ಸ ಸಾತ್ ತರ್ನೋಶಿಲೆ वाळीचे बेल म्हणटाचे वाळी कट्ट करून वरचे सल कुडक्याक वाळी बेल कट्ट करून वरता भितरी आनी भितर वचून पुरा क्लीन करून आनी शिंदिता सुमार 7-8 बेल कट्ट करून काडला वाळीचे आता भितर व्हरून अजे पन्न पुरा सेपरेट कांड व्हरून धुवन दवरला। आता या वाळी दंट कशी शिंदूच्यो म्हण दाखयता। वाळी दंटो स्पेशली तळासाणे शिंदितान पळयाची अशी मशिंगा सांगेचे नार काढता पळयाचे आमी अशी कोण तांडून ताजे नार काणू दंट शिंदून घेवका तळासाणेक तेजे आमी वरलेल रंदय करतना शिंदूका म्हणना तशी अशी कट करून घेवेत आनी हाका जावका बिक्कंड एक 10-15 बिक्कंड धाडान घेतला हांव हांगा। आता फस्ट कुकरान शिजयता हांव ते धाडायलेले बिक्कंड धुवन आनी दंटोय पुरो क्लीन करून धुला। ते दोन मात्र सेपरेट ಒಟ್ಟು घालना शिजयता पल्लो हज ಒಟ್ಟು घालना चड शिजून ओवर कुक जाते ते लायक जायना। आता बिक्कंड आनी वाळी दंट मात 2 सीट काढतानी ऑफ कोन सोडत कुकरांत तितले भितर हांगा लसूण आनी चिंचून रेडी करता। आमगेले वाळी दंट आनी बिक्कंड घालून शिजले आता आमी तळासाण फण्ण घालया। आता एक होडका इल्ली पडक्या भितरी 4-5 चमचे नारलेल तेल जावका हाका नारलेल तेल हून केले कुडला आमी ते चिंचून दवरलेले लसूण घालचे जाय जाल्यार लुसणे साल काडयेत मिगेल मायनांनी काडचेना साल समेत घाल्यार पुरंबोळ चड म्हणचे तांणी तशें म्हाकाय तशी अभ्यास जाला तुमकां जाय जाल्यार तुमी काण घेवेत। आता हे लसूण सम गोल्डन ब्राउन कलर येवताय भाजून घेवका आता हांगा भाजीत सांगचे किसान कोरका उज्जो लायक पुरंबळी भाजून येतना हाका एक 7-8 सुकी मिरसांग घालका तरणी मिरसांगे पिट्टी पुराय खंयचेय लायक जायना सुकी मिरसांग घालका आनी तिखशी मिरची जावका ते देखून तेमन आदो व्हरून तितली मिरसांग आमकां कितली जावका पळय आमगेले तिखसाणी ताकीत एक 7-8 मिरसांग हांगा कट करून अंत भितर फण्णां घालचे लसूण मिरसांग लायक फण्णांत एक लायक भाजून घेवचे। ही लसूण मिरसांग पुरो एक लायक फण्ण भाजून घेतना हाका आमी सेपरेट शिनून दवरलेले वाळी पल्ल घालच्यो वाळी पल्ल घेवन सुरवे लायक कोण चाळण घेवचे। आता पळयतना मस्त दिसतो पाल्लो शिंदिल्लो शिजून जेतना कांय ना ಒಟ್ಟು 2 मुष्टी जातीये एक कुकरान शिजयल्यार तितली रुची जायना दंट्या ಒಟ್ಟು हे सेपरेट अशी करून मागीर फण्ण घाल्यार बारी लायक जाती तळासाणी घेता पाल्लो पुराय घालता। आता उद्दा घालचेना पल्ल्याक आमी वाळी दंटनी बिक्कंड शिजोवन दवरला पळय कुकरान तांत उद्दा आसता तेव्हा आता जोट घाल्यार हे उदकां भितरी ते पल्लोय पुरो शिजून लायक ಒಟ್ಟು मेळून येता। आमी ते शिजत दवरतना कुकरान भितर ताका मीठ घालनी आता तो दंट्याक सम मीठ लागचे हे पल्लो शिजून जेतना ते दंट्याकय सम मीठ लागता मीठ मिरसांग पुरो सम लागल्या मात्र ती तळासाणी रुची जाता। आता हांव पुरो बिक्कंड आनी दंट शिजिलो हे पल्या वयर घालता आनी हाका जावका जाल्यार तितलें मीठ घालता। मीठ ती राशी पळोवन मस्त मीठ घालूं नजे त्या म्हळ्यार पाल्लो शिजून जेतना उणें जाता तेन्ना मीठ शिजप चान्स आसा ते देखून पळोवन थोडे मीठ उणी घालचे मागीर जाय जाल्यार पळोवन घालयत तशें आतां आपणाक जावका जाल्यार तितलें मीठ घाल्लें आनी सम मिक्स केलें आनी सुरवे ओड उज्जार दवरून कतकत हाडयलो मागीर उज्ज सान करून हे पाल्लो शिजता एक 2-3 वेळा चाळण घेवचे एक 5-6 मिनीट भितर हो पाल्लो लायक शिजून येता। एक 6-7 मिनीट जाल्ले एक 2-3 वेळा मध्ये चाळण जेतना पळयाचे आमगेली वाळी उपकरी लायक शिजून आयल्या हांगा लायक मेळून येयला। आता हांत भितरी रोस आसता वाळी उपकरे भितर पंदाक ताजे उद्दा थोडे आसता ते उद्दा कस परंबळ गोतसवे ते उदकान शिता घालून काल्लोन जेवच्याक भारी लायक जाता आनी तो हो दंट आसा पळय ते रोसान बुड्डोन सुर्र कोन चिवका ताजे टेस्ट विंगड आता आमगेले उनी वाळी तळासाण्यांक रेडी जाल्ली वाळी आनी बिक्कंड घालून सिंपल अशें तितले हेल्दी बिक्कंड घाल्लेले निमित्त आमकां प्रोटीन प्लस वाळी तूं आयर्न आमकां कसं जावका बॉडीक ते पुरा आमकां तळासाणी भितर मेळटा। लायक हुनी तळासाण्या वांगा एक सर्विंग बाउलां काण घेता
हे पळय कसं पोरंबोळेत गोतस्वे घम 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 पोरंबोळेत ते लोशणे पोरंबोळू घे आता तळासंड डिजेली तुमकां पुरा जनाकय गोत्त शापुरी रेसिपी गोत्तन तिल्यांक खातीर एक व्हिडिओ करून घाला आमी तुमकां पुरा जनाकय इश्ट जल्वय म्हण जाल्यार तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शना भितर शेअर कराची आनी मुगेले शेड्रसा कुकिंग चॅनल कोण सब्सक्राइब करनी पळय तांपोवन आनी पुरा जन सब्सक्राइब कराची तशी तुमगेले फ्रेंड्सांक रिलेटिव्सांक सांगाची आनी म्हाका सपोर्ट कराची सगळ्यांक धन्यवाद.